कित्याक लागून कितें कागाळ आसा मुर्मुगांव पोर्ट टुरिस्ट टॅक्सी युनियनाचे सगळे आमचे तांचे अध्यक्ष सगळे पदाधिकारी हांगा आयज मेळपाक येयला म्हाका आमच्या ऑफिशियल रेजिडन्साचेर. तेंचे हार्बरसून तेंचो धंदो चलता खूब वर्सां जालीं आनी बऱ्यापैकी ऑपरेशन करता ते. पयलींच्यान म्हाजे वेलविशरूय ते आनी आजुनूय आहा ते. आयज स्पेशल म्हाका एक बारीकशे तेंचे कितें एक दोन ग्रिवन्सीस आसले ते घेवन येयले. हांव ते ग्रिवन्सीसाक एड्रेस केलो, तांकां उलयला आनी तोय बी सुटावो काडपाक प्रयत्न करपाक जाय. अशे व्हडले ग्रिवन्सीस तेंचे कांय आसता, स्मूथली चलयता ते. आनी दुसरी गोश्ट तेंचे अध्यक्षानूय म्हाका सांगलें की आमी आतां इलेक्शन येयला, तूं आमच्या खातीर इतलो वावरतालो, आमी तुमच्या वांगडा आसूंक जाय आनी आमी आसा पयलींच्यान. हांवें म्हटलें गोश्ट बरी आहा आनी ते पयलींच्यान आहा आनी हेच्या फुडें आसतले. तेंचे एक बरो ग्रूप आहा. तेंचे ग्रिवन्सीस बाकी जनरल पब्लिकांचे आसता थंय तेंचे आसपाकूच जाय, कारण बारीक बारीक हांगा इश्यूज आसता. पोर्ट एरियाचेर आमचो मतदारसंघ आहा, तेतून एक फक्त एक कोणाचे तरी सर्वीस किंवा जॉब मेळूंक जाल्यार एक पोर्टूच आसा, दुसरें कांय ना. आनी त्या पोर्टांतसून हे सगळे एक्टिविटीज जाले जाल्यार आमचे हे भुरगे आतां तुमी पयला आसता सगळे यूथ बरे भुरगे आपल्या पोटा खातीर थंय धंदो चलयता. हे पोर्ट एक्टिविटी आनी जर बरें आसलें 10 वर्सां पयलीं जे मातशे अडचणी आयल्या, काल आमचे लिडर येयले अमित शाहजी आनी तेंच्यांनी ऑलमोस्ट अशें आश्वासन दिलां की थोड्या दिसांनी मायन गोंयांत परत चालू करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले. तशें जालें जाल्यार ही संख्या म्हणजे आयज टॅक्सी ऑपरेटर समज 100 आहा जाल्यार ह्या पोर्टांतसून ते एक्टिविटीज वाडल्या उपरांत वाडोवंक शकता आनी वाडोवंकूच जाय, कारण शेवटी सगळ्यांक आपल्या पोटा खातीर कितें करपाक जाय. पोर्टांतले एक्टिविटीज वाडचे. आमचो पोर्ट हार्बर आहा, मायन्स सगळे कडेन जर चालू उरले बरे जाल्यार सगळो लोड हांगासून वयता. लास्टाक शेवटी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पोर्टांतसूनच वचपाक जाय न्ही. तो पोर्ट आमचो हांगासून चलता आनी त्या आदाराचेर हे धंदे वाडले जाल्यार परत तेंचे टॅक्सीवाल्यांचे भरपूर आनी धंदो वाडोवंक शकता. अशें जावचें अशें मागता हांव बेगींतल्या बेगीन, जेणे करून हे आमच्या सरकारान किंवा ह्या पार्टीचे फुडाकार घेवन हें केलां, हें गेलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक बऱ्याक पडूंक शकता. भारतीय जनता पार्टीन तांकां खबर आहा हांव गेले 3 टर्म आमदार जाला आनी आतां परत आमी इलेक्शनाक वयता. न सांगता तेंच्यांनी येवन, म्हणजे हांव आपयनासतना तेंच्यांनी येवन जो सपोर्ट सांगलो, म्हणजे मनानसून केल्लो सपोर्ट, ताका लागून तेंचे सगळ्यांचे तेंचे अध्यक्षा सगळ्या मेंबर्सांचे थोडेशे काही कारणाक लागून येवंक नासतले म्हाका दिसता. ते सगळे सामील आहा, सगळे जॉयंट आहा अशें करून तेंच्यानी म्हाका सांगपाक गेलो. तांकां खरेंच खूब खूब बरें दिसलें. तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आनी आमी तुमच्या खातीर काम करता जिखून येयल्या नंतर. पण आतां आमकां जेन्ना इलेक्शना टायमार तुमचो सपोर्ट आहा, तुमी आपण म्हणून हांव डिक्लेअर करता, तेच्या बद्दल खूब तुमचे धन्यवाद. आनी असोच तुमी सपोर्ट तुमचो दवरचो. सबंद गोंयांत तुमचे कोण तांकांय बीन एक मॅसेज दिवंक सोदता की तुमचे कोण फ्रेंड्स सोयरे आहा तांकांय मॅसेज दिवची की BJP शिवाय पर्याय ना, BJPक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. आनी तेंच्यांनी तें आमी करतले अशें म्हूण सांगलां. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. माझे नाव संजय कान्होजी, हांव मुर्मुगांव पोर्ट टुरिस्ट टॅक्सीचो प्रेसिडेंट. आमकां प्रत्येक टायमाक सकयल कितें हार्बर एक्टिविटी हेका चलोवपाक मिलिंद नायकान हेल्प केल्लो आसा थंय, आनी हेच्या फुडें बी तो हेल्प करीत आसा. आनी आमी 160 जाण मेंबर आसा. 160 जाण आमी BJP आनी मिलिंद नायका फाटल्यान उबे आसा. सगळे जाण, सगळ्यांची फॅमिली बी तेच्या वांगडा उबी आसा. मेन म्हटल्यार मिलिंद नायकाचो इतलो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा मुर्मुगांवान. आतां आमकां म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट पुरो म्हणचो पाळी येतली दिसता. लास्ट टीन आमकां एक इन्शुरन्स दिली, एक हॉस्पिटल आतां एक उरलेलें आसा. तें हॉस्पिटल आतां एक जालें काय जालें आमी आनी डेव्हलपमेंट पुरो म्हणटलो. आनी आतां तो जाता एक जॉबा फाटल्यान लागले. म्हाका दिसता फुडलीं 5 वर्सां म्हाका दिसता, आनी म्हाका दिसता जॉब कोण फिरचें पडटलें दिसता. जॉब कोणाक जाय बी जालें विचारपाक आमकां, असली आमचेर पाळी येतली. आनी दुसरें म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार कितें सांग, मिलिंद नायक आमकां मेन आसलो न्हू. आतां हांव एक रेसिडेंट म्हणून उलयतां, उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो. पयलीं एक 10 वर्सां पयलीं आमकां 10 मिनटां पासून उदक येनासलें, तें आतां 6 ते 7 वरां उदक येता आमकां. तो
कित्याक ह्यो स्पॉट आमचो सडा म्हटल्यार लास्ट स्पॉट जाता सारको सावली टू सडा म्हळ्यार हांगा आमकां उदकाचें केन्ना ह्याच नासलें आमी टँकरान नाल्यार खंयच्या झरीचे बी अशें उदक हाडून चलता दुसरो म्हटल्यार पयला तुमी गार्बेज येतो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घातला तो एक सॉल्व जाला दुसरो एक आतां रोड हे जाला तो वर्णापुरी रोड ते वर्णापुरी रोडच्या खातीर लोक आमकां भायले पेडण्यासून पासून विचारतात फोन करून संजय तुमचे इतलें कितें मिलीन नायकान कितें करून उडयला रे म्हणून तुमचे मुरमुगांवचे नाल्यार पयलीं आमी एक आनी खंयचे हेचे पळयताले जाल्यार इतलो आमचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा मुरगांवचो. मनोज नावेकर डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ते मुरमुगांव येवन पळोवपाक जे ऑपोजिशन आहा पळय तांकां डेव्हलपमेंटा म्हणटा तें अजून कांय खबर ना अशें म्हाका आतां दिसता ते इल्ल्या दिसां ते डेव्हलपमेंट आनी कितें आयज जे पात्रांवान आमचे जे कामाक लायले गेल्या वर्सा 700-800 भुरग्यांक लायले हालीं आतां 2-2.5 म्हयने जाले तेन्ना तेन्ना ना म्हणल्यार 175 भुरग्यांक कामाक लायले आनी हेचे डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कितें आयज हॉस्पिटल सोडून म्हणटा ते आनी कांयच उरलेलेच ना सेवरेज म्हण लायट म्हण उदीक म्हण रस्ते म्हण जॉब म्हण सगळें आमचें डेव्हलपमेंट ऑलमोस्ट जाल्लेलें आतां तें आतां आमी सगळे जाण 160 मेंबर आमी पात्रांवाच्या फाटल्यान रावतले आनी सगळे ताका भरमक्कच मतान ताका आमी जिखून हाडपाचें हें आमचें काम मत आहा आनी फूल फॅमिली आमी तेंच्या वांगडा आसतले. आनी आनी मिलींद नायक ह्यो 100% जिखतलो हें आमची आतां ट्राय चालू आसा ताका लीड हाडपाक आमी 4000 तरी ताका लीड दिवन हाडटले मिलींद नायकाक हें आमच्या जिखतलो 200% म्हणपाक जाय मिलींद नायक 200% जिखतलो आमची आतां लीड हाडपाक आमी ट्राय करता इतलेच.